नमस्कार येवकार, हांव सुयश गावणेकार। 10,000 वॅकन्सी काढून सरकार इलेक्शन मोडार, आरपीएफाक घालून डबल ट्रॅक बळीं रुळार। मुख्यमंत्री म्हणटा गरज आसा म्हूण जाय तनमार, पार्टीन जबाबदारी दिल्यार उत्पल पर्रीकार देड पांयार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सरकार इलेक्शन मोडात, नवे प्रकल्प कामां, नोकर भरतेवेली बंदी काडटा, 10,000 जॉब रोखडेच, थोडे पोस्ट खात्याचे एनओसीन भायल्या भायर, मुख्यमंत्र्याची घोषणा। गोंया भायलो रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स घालून डबल ट्रॅकाचे काम सुरू, नेसाय दवरले बुलडोजर, पुलिसांच्यो धमक्यो, लोकांच्या पुलिसांकडेन वाजले, सांजुजेच्या लोकांनी काम बंद वडयलें। गरज आसा म्हणून मोलेच्या लोकांचो तमनार पावर लायनीक येवकार, वास्को मडगांव पणजेच्या एक्टिविस्टांचो थंय वचून विरोध, साखळे एसटीपी उक्तावणां मुख्यमंत्री उलयलो। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची मुख्यमंत्र्याक चॅलेंज, एमपीटी कोळशाक आपली मान्यताय सिद्ध करची, मुख्यमंत्री म्हणटा सगळें आसा, विधानसभेत दाखयता। पार्टीन दिल्यार जबाबदारी घेवंक तयार, आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल वाडदिसा कार्यकर्त्यांक घेवन महालक्ष्मीच्या हुमऱ्यार। जम्मू नागरोटा वाठारांत दहशतवाद्यांचो मोठो घातपाताचो भेद फेल, जैशाच्या 4 आतंकवाद्यांक मारले, RDX 11 AK-47 ग्रेनेड्सांनी भरिल्लो ट्रक। आणि ISL वेल्यान राजकारण, कामां गोंयकारांक जाय म्हूण मुंबय सिटी FCची बस काँग्रेसीन अडायली, थळाव्यांक थोड्या कॉन्त्रादाचें खंय ISL वाल्यांचें उतर। सरकार इलेक्शन मोडांत, कोविडा उपरांत अर्थीक परिस्थिती जाग्यार येवंक लागिल्ल्यान नोकर भरती नव्या कामां प्रकल्पां वेले निर्बंध 30 नोव्हेंबर म्हणल्यार काडटले। उपरांत कामां नवे प्रकल्प घेवंक सुरू जातले। वेगवेगळ्या खात्यांनी 10,000 पोस्ट रिते आसात, ते पोस्ट भरपाचें थारलां। थोडे टेक्निकल पोस्ट खात्यांक एनओसी दिवन भायले भायर भरतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। कोविडाच्या स्थितीत तेन्ना राज्याची आर्थीक परिस्थिती कठीण जाल्ली, त्या आर्थीक परिस्थितींतल्यान कंट्रोल करपा खातीर आमचो ऑफिस मेमोरंडम जो आशिल्लो तो एक्सपेन्सीस कंट्रोल करपाक, वेरियस नवीन कामां टेंडर करपाक, नवीन एक्सपेंडिचर सँक्शन दिवपाक, ह्या सगळ्याचेर त्या हितूंतल्यान बॅन आयिल्लो। न्यू रिक्रुटमेंटाचेर, जर मागीर ती कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर परमनंट, ह्या सगळ्या रिक्रुटमेंटाचेर बॅन आशिल्लो। फाटल्या 1.5-2 म्हयन्यांतल्यान आमची आर्थीक परिस्थिती बऱ्यापैकी सुदारल्या आनी पयरूच हांवें 2 दिसांच्या पयलीं रिव्ह्यू घेतलो फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान पुराय रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत आनी आमकां स्पीड अप करपाक जाय बाकीची सगळी कामांय बी। आमी डिसिजन घेतला की 30 नोव्हेंबर पर्यंतूच तो ऑफिस मेमोरंडम आसतलो। 30 नोव्हेंबरा उपरांत तो ऑफिस मेमोरंडम लिफ्ट केला। जॉब्स गव्हर्मेंट घेवपाक शकता, कितले वेकन्सीज तयार जाला इतले? गव्हर्मेंट तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्या डिपार्टमेंट एप्रॉक्सिमेटली, म्हणजे हांव आतां जो अंदाज घेता 10,000 पर्यंत वचूंक शकता। गरज आसा सध्या, म्हणजे वेकन्सीज आसात, वेकन्सीज क्रिएट आसात तश्यो। म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटान 1,200 आसतल्यो, अकाउंट्स डिपार्टमेंटान 1,400 आसतल्यो, एक एकट्या कडेन तशें अकाउंट्स डिपार्टमेंटान 4 चार्ज सुद्दां आसात, 3 चार्ज आसात। सेक्रेटरी पोस्ट वेकंट आसात, हेल्थ डिपार्टमेंटान नर्सीस पोस्ट वेकंट आसात, LDCs पोस्ट वेकंट आसात। आमचो स्टाफ वेगवेगळ्या म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटान पोस्ट वेकंट आसा। एकदम ह्या पॅन्डेमिकेंतल्यान सगळो स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान भरपाकूय तसो खूब ताण आसा, म्हणून ताजेरूय विचार चल्ला की काही बाबतींत एनओसी दिवन थोडे पोस्ट जे आसा हे वेगळ्या कारण आमी आतां एट अ टायम जर करूंक गेले जाल्यार वांगडा 10,000 भुरगे सुद्दां एट अ टायम ते स्टाफ सिलेक्शनाच्या एग्जामीक बसोवचे शकता। तो एक क्रायटेरिया फायनलायज करून कशा पद्दतीन म्हणजे टेक्निकल पोस्ट एक जाचे भायर काडून हे वेगवेगळ्या पद्दतीन भरप हाजेर एक विचार सुरू आसा। बट थोड्याच डिपार्टमेंटाक हेजी एनओसी मेळटल्यो, टेक्निकल पोस्ट हेच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांतल्यान भरले वयतले। आमी घातलो तेजें हियरींग कोविडा खातीर फुडें वचत आसा। आमी पुश करीत आसा की तें बोर्डार येवचें म्हणून। फाटल्या दिसांनी बोर्डार लागलें बी आनी परत पोस्टपोन जालें। आमचो प्रयत्न आसा की तें जाता तितके बेगीन
बोर्डार आयलें जाल्यार आमकां ताजेर कितें तरी डिस्कशन जाता. कोर्टा भायल्या ऑप्शनाचे स्ट्रेस करून विचार सुरू आसा. गोंया भायलो रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स घालून रेल्वे डबल ट्रॅकाचें काम सुरू. नेसाय दवरले बुलडोजर घालो. प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध आसतनाय सरकारान बळीं काम सुरू केलां. थळाव्यांच्या पुलिसां कडेन वाजलें. सांजुजे काम लोकांनी बंद उडयलें. गोंयच्या पुलिसाच्यो खंय विरोधकांक भायर वचूंक दिवचे ना म्हूण धमक्यो. नुवेंचो आमदार सरपंच झेडपी घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन पावलो. तेन्ना आमकां तेणी कॉल केलें दवर्लीच्या लोकलांनी. तरी आमी तांकां विचारलें तेन्ना पुलीस प्रोटेक्शन येयलें आनी तो लागलो वी आर नॉट आन्सरेबल टू यू. आमी जस्ट प्रोटेक्शन दिवपाक गेले. तेन्ना आमच्या साहेबाक विचारलें, साहेब तांकां डॉक्युमेंटेशन आहा तें दाखोवया आमकां. तो म्हणपाक लागलो की तुमची नांवां दिया. आमी ताका सांगलें जे दिसाक आमी चांदोर प्रोटेस्ट जाल्लें आमी थ्रू एडवोकेट आमी बरोवन दिल्लें थिंगा टू द डेप्युटी कलेक्टर हू हॅज कम देर ऑन बिहाफ ऑफ द कलेक्टर. जाल्यार ताका आमी नांवां दिल्लें, आमचे नंबर दिल्ले, सगळें दिल्लें. आमकां आपय वील यू कॉल द रेल्वे पीपल आनी वी आर ऑल्सो कमिंग. तो आमकां सांगता यू आर नॉट सपोज टू बी हियर. रेल्वेची प्रॉपर्टी म्हणटा तो. यू आर नॉट सपोज टू ट्रेसपास दिस एरिया. सो वी से वी आर द लोकल्स हियर. वी हॅव द रायट टू सी. वेन वी आस्क्ड हिम फॉर द डॉक्युमेंट तो आमकां सांगता तूं कोण विचारूंक आमकां डॉक्युमेंट खंयचे म्हणून तुमची नांवां दी म्हणून सांगता. आनी मागीर तो सांगता आमकां तुमी भायर वचता, तुमकां भायर वचपा दिवपा ना, तुमचेर पोटार येतले आमी बिहारचो फोर्स हारून तुमकां काबार करतले व्हडली आनी गाडयो बी सवून तो गेला. We have recording, we have proof, we have recorded, and on the contrary, he is telling us we are going to confiscate your mobile and we are going to put you all behind bars. We are the government. We have elected this representative, but now today they are hiding in their house. सीएमान कोला वयर एश्युरन्स दिला आपण तो फेज टू फेज बाय फेज आपण तो कोल काबार करता म्हणून आनी कोल सारको हेजे मुखार आनी गोंया कोल येवपा दिवपा ना म्हणून. आनी दुसरें एश्युरन्स दिलें ताणें आमकां सांगिल्लें ताका हो डबल ट्रॅकिंग आहा तें बंद करपाक. हेंय ताणें आमकां सांगिल्लां तेंगे रेल्वे मिनिस्टर येवपा आहा ह्या दिसान आनी ताका मिटींग करतलो आनी ते मिटींग केले म्हणटरी आपण हो प्रॉब्लेम डबल ट्रॅकिंग आनी कोलाचो आमगे गोंयकारां हो चलत तो आपण दोनी प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणून ताणें आमकां इन्शुरन्स दिलो. इतले मजगती सांज जुजे द आर्याल वाठारांत रेल्वे डबल ट्रॅकाचे काम लोकांनी बंद उडयले. कॉन्ट्रॅक्टराकडे खंय डॉक्युमेंट सारखे ना, दवरले मात काम चालूच. अगर आप पूरा ही प्लान ही लेकर बोला तो मैं आप प्लान ले आने के बाद फिर आपको बुला लेंगे. देखो हमको पूरा प्लान मांगता है, पूरा हमारा एरिया का, हमारा ये पूरा साउंड आर्यल का फुल प्लान मांगता है हमको. और इनकम्प्लीट नहीं मांगता. हेलो इनकम्प्लीट नहीं मांगते. ठीक है, ये तुम हमको दिया ना वो इनकम्प्लीट है. इसका लैंड रिकॉर्ड का ये नहीं. तुम तुम्हारा प्लान लेके तुम लोग वहाँ करेगा ऐसा नहीं चलेगा ना. हमारा तुम जो सबमिट करेगा पंचायत को वो लेके हम लोग खड़ा रहेगा इधर. तो कम से कम वो प्लान से आप जो तुम लोग कर रहा हूँ कम से कम वो प्लान से जो तुम लोग सबमिट करेगा पंचायत को वो प्लान और तुम्हारा प्लान जो तुम लेके आएगा वो मैच होना चाहिए. ठीक है, तभी मैं लैंड डिपार्टमेंट को बोल देता हूँ वो आके करने दीजिए तभी. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. मोलेंच्या लोकांक लायटीची गरज दिसता म्हूण तांणी तमनार पावर लायनीक येवकार दिला. वास्को, मडगांव, पणजेचे एक्टिविस्ट थंय वचून प्रकल्पाक विरोध करतात म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. ताणें सांखळे पूज्य 80 MLD सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाचें उक्तावण केलें. 2012 आदी सरकाराचे तिजोरेंत पयशे घोळटाले मात तेन्नाचो सरकार खंय कामाच करिनाशिल्लो. म्हणजे खूब जाणांक म्हणजे मोल्याची म्हादईची चिंता आसा. जशें कितें तांकां दिसता आमकां चिंताच ना. म्हणजे मोल्याचेर लंडनाक बसून उलयतात, मोल्याचेर आनी खंय बसून उलयतात. अरे त्या परिसरांत रावपी लोकांच्या लायटीची समस्या पळयात. तांच्या घरांतलो बल्ब पीक 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 करून पेट्टा. अरे तांकां फूल फ्लेज म्हणजे 24 वरां लायटूय नासता. आमकां खुद्द म्हणजे आमी पणजे, मडगांव, वास्को रावतले, एसीन रावतले आनी सांगतले मोल्याचो प्रोजेक्ट टमनार प्रोजेक्ट आमकां नाका. म्हणजे खुद्द मोल्याकारांनी वेलकम केलो टमनार प्रोजेक्टाक. तांकां खबर आसा लायटीची आमकां गरज आसा म्हणून. हे 2012च्या पयलीं हे पयशे खर्च जायनासले तेन्ना सरकाराच्या तिजोरीत खूब मोठो पयसो येतालो वयल्यान. म्हणजे फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चरचो एकूय साखळीतलो प्रोजेक्ट वो उरचो ना. 100% ह्या साखळे म्युनिसिपालिटी आनी साखळे परिसरांतले प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले. दिल्लीवाल्यांच्या सल्ल्याचेरूय मुख्यमंत्री बरोच तिडकलो. आणि पयर कोण तरी तो थंयसर हांगासर येयलो आनी बेश्टोच तो आम आदमीचो आवाज बेश्टो हेवटेन तेवटेन सांगतालो. म्हणजे हांव ताका जस्ट सांगपाक सोदतां
तुम्ही लायटीचेर कदाचित 200 रुपयाची लायट फुकट दिवंक सोदता, बट आमी प्रत्येक घरात मिनिमम टू मिनिमम म्हयन्याक 5,000 रुपया तरी डायरेक्ट बेनिफीट जो आसा कॅश ट्रान्सफर करता. हे दिल्लीत ना. PWD मंत्री STP प्लांटाचेर उलयलो. 2,08,00,000 रुपया हेका खर्च केल्लो आसा आनी सिवरेज जी आसा गांवची आनी जमनीपणान जे पोल्युशन जाता ते कंट्रोल हाडपाक प्रत्येक गोंयच्या शहरांनी, गोंयच्या ग्रामीण भागांनी, कोस्टल बेल्टांनी हे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जावपाक जाय. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जे आसा ते PPP मॉडेल आमी करपाचें ठरयलां आनी PPP मॉडेल करता आसतना 40% आमचे स्टेट गव्हर्नमेंट हांगासर इन्वेस्ट करतले आनी 60% जे आसता PPP मॉडेलार कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा, एजन्सी आसा ते फुडल्या 15 वर्सांनी तांकां हे पेमेंट मेळटलो 60% आनी ते रेडी आहा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि तुकाराम मराठे. पार्टीन दिल्यार जबाबदारी घेवंक तयार म्हूण आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल उलयला. वाडदिसाचे निमतान तो काल महालक्ष्मीच्या देवळांत भेटेक गेल्लो. बरोबर पर्रीकाराचे बरे मागपी कार्यकर्ते आशिल्ले. BJP कार्यकर्त्यां बरोबर ताच्यो बसको चल्ल्यात हें उत्पल मान्य करता. वरच्यान खूब लोक येवन मेळटात आनी हांव तांकां कोणेय म्हाका मेळपाची इच्छा व्यक्त केल्यार तांकां अवश्य मेळटा. पण पार्टी खातीर वचचें पडलें, कोणाक मेळचें पडलें जाल्यार आय एम रेडी टू. तुमकां पार्टीन ती भुमिका दिवपाक सुरवात केलेली आसा अशें दिसता. पार्टी कितें तांकां फिट दिसता अशी भुमिका दितली. तो पण म्हणजे कार्यकर्ते म्हजे कडेन मेळपाक आयल्यार हांव तांकां मेळटलो. वॉट आय वॉन्ट इज द लोकां कडेन संपर्क, रिलेशन विथ द पीपल. हे माझं तेव्हा पण नव्हतं आणि ते मी चालू ठेवलं आहे आणि ते वाढवते हळू. एक कोविडमुळे कठीण हे परिस्थिती झाली. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. जम्मू नागरोटा वाठारांत दहशतवाद्यांचो मोठो घातपाताचो बेत फेल. जैशाचे 4 दहशतवाद्यांक मारले. दहशतवादी ट्रकांत स्फोटकां भरून व्हरतना हायवेर सुरक्षा दळांनी ट्रक आडावन एनकावंटर केलो. ट्रकांत RDX 11 AK-47 रायफल्स, ग्रेनेड्स भरिल्ले. चकमकीत ट्रकांतल्या ग्रेनेड्सांचो स्फोट. बेत यशस्वी जाल्यार हाहाकार जावपाचो. इस सिलसिले में आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया. शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और CRPF की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई. लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया. एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला. 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं. एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए. इन 4 आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक चॅलेंज. MPTंत वाढीव कोळसो हाताळणीक आपणे मान्यताय दिल्ली म्हूण खंय सिद्ध करचें. कामतीन इंडिया अहेड चॅनलाचे डिबेटींतय मुख्यमंत्र्याक ही चॅलेंज दिल्ली. मुख्यमंत्री म्हणटा सगळें आसा, विधानसभेंत कितें तें दाखयता. इंदिरा गांधीच्या काळांची धमक आशिल्ली ती जर धमक आमच्या कार्यकर्त्यांनी दाखयत जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसचो प्रोग्रेस, काँग्रेसचो विकास कोण आडोवपाक शकना. कोण वचपाचें आसा वचूं, सोडून गेल्यार जाता. एकदां तूं रणांगणाचेर आयलो पावलो की मागीर फाटल्यान पळोवन पळोवप नासता कोण आसा आनी कोण ना. तें कोण आसा ते बरोबर, कोण ना तांकां सोडून. पूण रणांगणाचेर आपूण झगडटलो हें थरोवन जो रणांगणाचेर वता तोच जिखता. जो फाटल्यान पळयना तोच जिखता आनी जो फाटल्यान पळयत उरता तो केन्ना जिखपाक पावना. हे काँग्रेस पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी लक्षात दवरपाक. आनी तो हो फरक म्हणजे त्या टायमाची एमर्जन्सी हो देशाक एक दवरपाक देशाच्या इंट्रस्टान आनी आयची ही अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी ही देशाच्या लोकांच्या विरोधान, देशाच्या विरोधान हो तो फरक. ती आशिल्ली लिगली आनी ही आसा इल्लिगली आनी त्या खातीर ती अनडिक्लेअर्ड.
म्हणजे ताका डिक्लेअर करपाक मेळना कॉन्स्टिट्युशनाच्या प्रोविजना खातीर ती अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आयज आमच्या देशांत चलता. Ticket setting म्हणटा पळय ते. I have no comments on that. Tickets are decided by leadership in Delhi. और तुमच्या फायली घेऊन TCPच्या मिनिस्टराच्या ऑफिसात कोण वता तांकां तुम्ही विचारा. एलिगेशन केला सीएमान की तुम्ही कोल हँडलिंग. अरे हांवें तूं डिबेट पळयली ना इंडिया हेडाचेर चॅलेंज केलें मरे तुमी डॉक्युमेंट दाखय मरे म्हजी सायन आशिल्ली एक डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करचो. एलिगेशन केला स्टॉप कर तुका गट्स आसा जाल्यार बेश्टेच एलिगेशन कित्याक डॉक्युमेंट दाखय. हांवें सायन केल्लो एक पेपर आसलो दाखय. हांवें चॅलेंज केलें पळय टीव्हीचेर डिबेटी वेळार बेश्टेच तोंडान कित्याक उलयता बोल्सां दाखयता हातून दाखयता ताका यू प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट सायन्ड बाय दिगंबर कामत द चीफ मिनिस्टर ऑफ दी स्टेट. तुम्ही करून हांव व्हडल्या भयांतल्यान गेलां दिगंबर कामतेक व्हडले भंय दाखयले. हांव आतां जे मनीस हयात ना ताचेर उलयना. आप आड बीजेपी पावरवाद चालूच. राघव चड्डा कडेन डिबेटीची तांक ना. गोंयकारां बरोबरूच डिबेट करपाची असल्यार आपूण तयार म्हूण आतां आपाचो वाल्मिकी फुडें सरला. लॉकडावनात दिल्ली केजरीवाल सरकारान गरीब भुकेल्यांक कितें कितें वाटलें ताचो हिशोब दिलो. गोंयच्या बीजेपी वाल्यांनी खंय कामगारांक आयिल्लो फंड खालो. सीएजीनय दिल्ली सरकाराची तोखणाय केल्या म्हूण वाल्मिकी सांगता. डिबेटीक जो चॅलेंज दिवपी आशिल्लो गोंयचो मंत्री बाब निलेश काब्राल तोच अदृश्य जालो, लिपलो. डिबेट जावची ना अशी चिन्हां कळटकूच भायर आयलो आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी धडाधड फटी मारल्यो. जेन्ना तांचे कितें गुन्हे हांव तांकां लिपोवपाचे आसता कितें किंवा उत्तर दिवपाची क्षमता नासता तेन्ना ते दोनूच कामां करता. एक म्हळ्यार पर्सनल अटॅक करता आनी दुसरें म्हळ्यार फटी मारता. कोविडा वेळार लोकांक खूब त्रास जालो. गोंयच्या सरकारान गोंयकारा खातीर कितें केलें? दिल्लीच्या सरकारान कोविडा वेळार जे हांवें तुमकां पयलीं स्कीम सांगिल्ले सिनियर सिटीजन किंवा विडोज किंवा डिफरंटली एबल ह्या लोकांक स्कीम कोविडा वेळार वाडोवन 5,000 रुपया म्हयने केले. डिझलाचेर 13% व्हॅट कमी केले. कन्स्ट्रक्शन वर्कर्सांक म्हयन्याक 5,000 रुपया दिले. राशनाचेर 7.5 किलो सगळ्यांक वाडयले. ऑटो रिक्षा टॅक्सीवाल्यांक म्हयन्याक 5,000 फ्री दिले. गोंयान कितें केलें? कन्स्ट्रक्शन वर्कर्सांक 5,000 रुपया दिता म्हणून बीजेपीच्या सगळ्या लोकांच्या कार्यकर्त्याच्या बोल्सांत घाले. हे सीएजीन कमेंट केले, तांकां प्रेज केले आम आदमी पार्टीच्या सरकारान. हांव वाल्मिकी नायक गोंयचो आम आदमी, गोंयची जनता, गोंयचो सामान्य मनीस विचारूंक सोदता. हांव तुमकां चॅलेंज दिता. आर यू रेडी टू डिबेट विथ मी? दिल्लीत तोपी घालून पसार जाल्ले पोकर प्लेयर बायलेक गोंयांत धरली. अमृता सेठी म्हणटा तिका धरल्या. 5 नोव्हेंबराक दिल्लीत 3,000 वयर डॉलराचे चोरयेंत तिचे बरोबर आशिल्लो अक्ष जांबा म्हणटा ताकाय धरला. दोगांय गोंयांत कसिनोनी भोंवलीं. दिल्ली पोलिसांचे इनपुटा वेल्यान गोंय पोलिसांनी हडफडे धरलीं. दिल्ली रजिस्टर्ड गाडी धरल्या. दोगांय दिल्ली पोलिसांचे स्वाधीन. म्युटेशन नासतना कसलेंच काम करचें न्ही म्हूण दक्षता खात्यान काडिल्लो सर्क्युलर बांदोडा पंचायतीक कोंत्र गेला. सरकारान खंय सर्क्युलराचो फेरविचार करचो. आमदार मंत्री दीपक पावसकारान मोल्या काजूमळार न्हंयचे राखणे वण्टीची बुन्याद घाली. दोतोर केतन भाटीकारान रायझींग फंडाच्या बॅनरा सकयल रोबोटिक्साचेर कॅम्प घेतलो. गोंयभरच्यो एक एक खबरो. तेजे फाटल्यान एक मुद्दो तो मेन मुद्दो जो विजिलन्सान एक आमकां पीडब्ल्यूडीक मागीर पंचायतींनी व्हिडिओ एक सर्क्युलर काडला कितें म्हणून की म्युटेशन करपाचें आनी नंतरच कामाचें डेव्हलपमेंट करपाचें. सो हांव सरकाराक विचारपाक सोदतां हें कित पर्यंत बरोबर आसा? जो गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडला हें झिरो डेव्हलपमेंट जावन आसा. म्हाका अशें दिसता की गव्हर्मेंट दाखय लिपय करता. कित्या खातीर? सफिशियंट फंड्स 10 लाख 20 लाख 40 लाख तुम्ही पंचायतीक दितात आनी तो दाखयतात आनी तुम्ही परत व्हरपाची तयारी करून दवरली आयज. सो आमी ह्या जो सर्क्युलर काडला हो बांदोडा पंचायत निशेध करता. तसोच हांव बाकीच्यो आमच्यो समज गोंयभर पंचायती आहा हेंकांय म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की हो सर्क्युलर आमी लागपाक दिवचो न्ही. कारण हो जर सर्क्युलर लागलो जाल्यार गांवगीर वाठाराची डेव्हलपमेंट झिरो. आयज आमी काजूमळ रिवराचे प्रोटेक्शन वॉल जे आसा WRDचे कामाचे जवळ जवळ 72 लाखाचे कामाचे फावंडेशन घातलेले आसा.
हांगा आमकां कुळे पंचायत, मोले पंचायत आनी सांकोड्डे पंचायत ह्यो ज्यो रिव्हरी आसा ह्यो पंचायतींतल्यान ह्यो पास जाता आनी प्रत्येक कडेन WRD बंधारे घालता त्या प्रमाणे बंधारे घालतरे हांगसर ताका रिटर्निंग वॉलूय दवरता कित्याक तें कोसळोन उदक दुसरे कडेन वचचें न्ही आनी त्या प्रमाणे हांगा जायते बंधारे WRD घातलेले आसा. आमी प्रपोजल दिल्ले आसा आनी आमकां 4 बंधारे जाय म्हणून कुळ्या, मोल्या आनी सांकोड्ड्या ह्या वाठाराक आनी 4 बंधारे आमकां जाय पडटले. PWDच्या मार्फत पेवर्स, इंटरलॉकिंग पेवर्स, पार्किंग आनी फुटपाथ हेजें काम केल्लें आसा. जवळ जवळ PWDच्या 11,40,000 हेका खर्च आयिल्लो आसा. The aim is basically to bridge the gap between the theoretical knowledge and the practical knowledge that we are trying to implement into our academics. So we have the skills which we have developed. So we have the robotic pro, we have robotic intermediate, and we have robotic beginners. So it is more to learn the technical skills as well as the cognitive skills. So आज आम्ही सेन्सराचे शिकतले, आमची स्किल्स इम्प्रूवाइज करतले. आम्ही डिफेन्सान कितें करूं शकता ताजेर काम करतले. खंय ब्लॉक जावपाक जाय खंय अनब्लॉक जावपाक जाय ताजेर शिकतले. अशी काहीश्यो गजाली आसात ज्यो ह्या हांगा आमी हाडल्या प्रॅक्टिकली तुमी भुरगे सगळे शिकू शकतले आनी आपली स्किल्स, मोटर स्किल्स भरपूर इम्प्रूव करूं शकतले. दोतोरान एक अशी बरी आयडिया तुमची जावपाक आयला एक वस्तू तुमकां दाखोवपाक. तुमचे तकलेन तुमची जी ब्रेन आसा, बुद्धी आसा ती तल्लक करून तुमकां शिकोवपाक. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.